आता जाता मागीर जाता अशें करीत करीत निमणे 5 डिसेंबराक दोनापावल जेटी लोकांक खातीर निश्चित उक्ती जातली अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान कळीत केलां। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरात आनी थळाव्या सयत बसका जाले उपरांत मंत्र्यान ही म्हायती दिली। 5 तारखे मेरेन जेटी वयल्यो पुराय जावंक नाशिल्ल्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो आनी लोकांक दिल्ल्या उतरा प्रमाण आनी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचें पालन करून गजाली सूर जातल्यो अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलां। No, pending works. everything will be completed by the 5th. जे हायकोर्टाची डायरेक्शन केस हायकोर्टान आशिल्ली विथ पब्लीक इंटरेस्ट लिटिगेशन फायल्ड बाय द रेजिडेंट्स देर तांचे कंप्लायन्सीस करून कितें जाय ते ऑनरेबल मिनिस्टर हॅज टेकन इट ऑन फास्ट ट्रॅक मोड टू एन्श्योर दॅट हिज पीपल देर डोंट सफर एट द सेम टायम पीपल कमिंग ऑन द जेटी फॉर टुरिझम ऑल्सो आर एबल टू गेट अ गुड एक्सपिरियन्स। ताज्या खातीर कितें जाय त्या प्रमाणे आमी लास्ट जी तांची मिटींग घेतिल्ली वी हॅव वर्किंग ऑन टायमलायन्स टुडे वी हॅव हॅड अ रिव्यू आनी ती रिव्यू जावन आतां एकदा ONM आयलो पार्टनर आयलो we will look after that place, other things. I think by 5th, as Babush has said, we should be able to get the things in order and start the things which have been promised to the people and also abide by the High Court directions. बारीक गजाली कितें समज तूं म्हणटा डेब्रीज आनी हें तें I think we will look at that scope and clear it. That is not a big issue. But issue was to start have a proper comfort line for the residents, have proper parking, have proper transportation, have the jetty operational. All those things are being reviewed, and as Honorable Minister has said, I think by 5th we should be able to ambitiously commence the things there.